पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार आयज सकाळी दयानंद सोपटे हांच्यानी आरोंदा केरी चेकपोस्ट पेडणे हांगा मोर्चा व्हेल्या। कारण काल मांद्रे मतदारसंघातले 2 सरपंच आरोंदा बाजाराक वचपाक वयताले आणि तांकां थंयसरले जे महाराष्ट्राचे चेकपोस्ट आसा तांकां आडायले। तेंचे कडेन 2 डोस घेतलेले सर्टिफिकेट आशिल्ले पूण तांकां सोडूंक ना। त्या खातीर आयज दयानंद सोपटे हांच्यानी थंय वचून थंयसरल्या जे सरपंच आसात आरोंदा तांकां आणि तहसीलदार हांकांय त्यांनी आफोन घेतले आणि तांकां विचारपूस केले की डिस्कशन केले तुमकां आमी माणुसकीच्या नात्यान ज्या वेळार कोविडाची लस घेवपा खातीर आमी गोंयांत तुमकां एंट्री दिताले तेन्ना आमी खंयचीच अशें हे करूंक ना, तर तुमी आमचे कडेन सर्टिफिकेट आसून सुद्दां तुमी कित्याक तांकां एंट्री दिवंक ना हाचेर तेंच्यांनी भासाभास केली आणि मागीर अशें डिसिजन घेतलें की ह्या फुडें महाराष्ट्रांतल्यान जे गोंयांत येतात आणि गोंयांतल्यान जे महाराष्ट्रान वयतले तांकां कोणाक अडवचें ना अशे निर्णय घेतलेले आसात। त्याच बरोबर मोरजी विद्याप्रसारक हायस्कुलान जीत आरोलकर हांच्यांनी वायफाय सेवा चे उद्घाटन केलेले आसात आणि त्याच बरोबर ते आता फुडले जे गांव आसात जे नेटवर्क मेळना तांकां सुद्दां नेटवर्क वायफाय सेवा दिवपाची आसा अशें म्हटलेलें आसा। दयानंद सोपटे हांच्यांनी केरी पेडणे हांगा झाडां वांटपाचे कार्यक्रम केल्लेले आसात आणि कोरोनाचे अपडेट म्हटल्यार सद्या पेडणे वाठारांत कोविडाचे केसीस जे आसात कमी आसात आणि बाकीचे जे जाग्यार लोक मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंग वापरून जे सरकारने दिलेले हे आसा गायडलायन्स आसा तेचे पालन करीत आसात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।